मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मांद्रेचो सभेत स्वताक मांद्रेचो पालकमंत्री म्हणून घोषित केल्लो। मांद्रेचो मोगोपाचो आमदार जीत आरोलकारान मुख्यमंत्र्यान ह्या केल्ल्या विधानाचेर भयंकर खूश आसा। मुख्यमंत्र्यान जर पालकमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्या असल्या जाल्यार आता मांद्रेची सगळी कामां जाग्यार पडटली। जितान आज तुक्तायल्या। वेंचणुका आदी मोगोपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकार भाजपाक उबो आडवो उजरावन काडटालो। भाजपात केन्नाच वचचो ना अशें म्हणटना भाजपा कितली वायट तें सांगपाचो यत्न करतालो। ते उपरांत मोगोपा सरकारांत वांटेकार जाली। पेडणेच्या पत्रकारांनी इतिहासाची याद करून दीत जीत आरोलकाराक प्रश्न विचारलो। आयकात ताची जाप। त्यांच्याकडे मांद्रेचे स्पेसिफिक मांद्रेचे पालकमंत्री आणि खरेंच खुशी भोगता की पालक म्हटल्यार बापूय आणि आम्ही त्या सरकारान आसल्यान आम्ही त्याचे भुरगे आणि खरेंच बरें दिसलें की हांवूय हेडी तेडी भोंवतालो कामां कशी जातली। आयज म्हाका खुशी दिसता की सीएम पालकमंत्री ह्या मांद्रेचो आणि आयज आमच्या भुरग्यांची सगळी कामां जातली आणि हांव जे जी कामां घेवन वयतलो डेफिनेटली जॉब जावं कसले डेव्हलपमेंट 100% तो करतलो इतली आशा म्हाजे दवरूं शकता। भाजपान वचपाची तयारी नासा काय? पण हेतून भाजप न्हू, भाजपाचो सीएम आमी अलायन्स केल्या आफ्टर इलेक्शन अलायन्स केला। आता भाजपान वचपाचो विषय हांगा येयना। हांगासर लोकांक 5 वर्सां कशी कामां जातली तेजो विषय। 6 जाण वचपाक हा, 5 जाण भितर तुमचो नाव हा अशें आमी आयकलें। चर्चा आमी अजून पर्यंत मोगो पक्षान आहा आणि मोगो पक्षानूच रावतले आहा सध्या मेरेन। तरी आमचे पक्ष आता पाठिंबो दिलो। सुदिनान कितें कितें हेजे पयलीं आमकां सांगलेलें हांगा पेडण्यान बांद्र्यान येवन आपूण त्यांच्या वांगडा घाडीन त्या भाजपाच्या केन्नाच वयचो ना हे तेजे शब्द आसा आणि हे ते शब्द आता परतूय फिरयतलो अशें आमकां दिसता। तुमकां कितें दिसता आमदार म्हणून? एज अ आमदार म्हाज्या शब्दाक हांव रावला आणि जे कमिटमेंट हांवें म्हाज्या लोकांक केला ते हांवें फुलफील केल्ले आहा। आता तेणी कितें शब्दांनी हे केले ते तो जेन्ना येता पेडण्यान तेन्ना तुमी तेका विचारा। गोवा 365 खातीर कोरगांवच्यान संदीप कामुलकार।